तुझो मोग वांटून आसाय उण्या रूपाचो लिपोन आसाय दैवी तुझो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां मेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां मेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आमच्या जेजूक आमच्या रायाक आमी अर्गां दिवया हांगासर ह्या पवित्र जाग्याक आमी जायतो सॅक्रिफायस करून आयल्या तो गुडो सोडून हांगासर ह्या भोव प्रशांत जाग्याक आयल्या तो सोम्याचो मोग आमी भोगच्या खातीर ह्या जेजूक आमी आराधन करया अर्गां दिवया जेजू आमचो मोगाळ जेजू आमचो दयाळ कृपेचो सागोर आनी त्या सोम्याचो तो मोग अनुभव करूंक आज देवान आमकां फावो केला अर्गां तुका सोम्यान जेजू 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 आराधन 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 तुका सोम्यान जेजू स्तुती 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 तुका सोम्यान जेजू वंदन 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 तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका हे सोडवंदरा आराधन तुका उंडो सोम्या तू जिवीत असो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोंगसो सर्गींच्या मान्नान आमकां पोसो पवित्र इंडांत आपल्या एकवटांचो उंडो सोम्या तूं जिवीताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोंगसो उंडो सोम्या तूं जिवीताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोंगसो सर्गीच्या मान्नान आमकां पोसो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्र इंडांत आपल्या एकवटांचो
येसू मोगाळा आराधन तुका येसू दयाळा आराधन तुका पूर्वे सागोरा आराधन तुका येसू वंदरा आराधन तुका ये घडीभर आमचे दोळे आमी तांपया ये घडीभर तो सोम्याचो मोग आमी नियाळया आज थोडो सॅक्रिफायस करन कस्तांनी हांगसर आमी पावल्या जायते अडखळ आसले जावंक पुरो पूण जेजून हो थोडो वेळ हांगसर घडसूंक आमकां फावो केला आमचे थंय जायतीं तेसां आसात आशा आसा आमी एका उद्देशा खातीर ह्या एका खंयच्याय संगती खातीर मागोवंक हांगसर आमी आयल्या जावंक पुरो आमचे थंय वजें आसा जडाय आसा निरासपण आसा संतोष आसा कुरपा आसा बेसांव आसात ह्या सर्व खातीर आमी सोम्या कडेन सांगोंक सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक हांगसर आयल्या मोगळा जेजू लोक तुका हारी हारींनी सोदून येतलो आनी पाटी येत आसतना कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना हर एकल्याकी तुवें आपडलें बेसावांनी भरलें तांची आत्मीक भूक तांची भूक तुवें थांबयली सोम्या आमी आज पयसतावन लागशिल्ल्या वाटेलतावन हांगसर आयल्या तुजो तो मोग अनुभव करूंक आमचे सर्वस्व ह्या आराधना वेळी तुका समर्पण करता आमची तेसावां आमची आशा आमचे कडेन मागोवंक सांगला ते सकड तुका समर्पण करन हो थोडो वेळ आमी तुजे सांगात खर्चीत आसतना हो वेळ कृपेचो बेसावांनी भरलेलो तुजो मोग अनुभव करचो वेळ आमकां जावं दी जेजूक आमी अर्गां दिवया जायत्या रितींनी जेजून आमकां आशिर्वादांनी भरला बेसावांनी भरल्यान तुमी तुमची बसका स्वीकार करियेत ह्या दिंबेर आराधन मुखार वचूंक जाय जाल्यार तुमी मुखार सरयेत कशें तुमकां
सोकास जाता याचो लाभ जाता त्या रितीन तुमी बसून सोम्याचो मोग अनुभव करचे. तुमची जबाब अर्गान तुका सोम्यान जेजू. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. जिवीत दिवच्या तुझ्या एवकरिस्ता पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. पवित्र उंड्यांत तुझ्या आजारपणा पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. पवित्र उंड्यांत तुझे आराधन करच्या देण्या पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. तुझो मोग शिकोवच्या आमच्या मोगाळ आवय बापाय पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. सोलवण आनी निराशे वेळी आमचे जैत आनी बरवसो जालाय देखून अर्गान तुका सोम्यान जेजू. पवित्रत्म्याच्या देण्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू. तुझ्या निरंतर मोगा आनी सांगतपणा खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू. ह्या जगांच्या मान्यारपणाद्वारे कुमसारांत आमची पातकां बक्षिल्ल्या पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. पवित्र पुस्तका मुखांतर आमचे कडेन उलयताय देखून अर्गान तुका सोम्यान जेजू. ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या कार्यां खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू. ह्या दिसांनी आमचेर वतुल्ल्या सर्व आशिर्वादां बेसाबां खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू. आयचो दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू. आयच्या दिसा बरी भलायकी तुवें दिवन हांगासर येवंक तुवें आमकां कुमो केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू. तुजो मोगाचो अनुभव आमकां सांजुओ वासा मारिफात दिताय देखून अर्गान तुका सोम्यान जेजू. ह्या पुण्यशटाक येवच्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. ह्या पुण्यशेतांत वावर दिवच्या ह्या जाका धार्मिकां पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. ह्या पुण्यशेतांत उदारमनाचे दानी आसात विविध आदार दिवच्या सर्वां पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. हांगासर तुजो दैवीक अनुभव करूंक तूं आमकां फावो करताय देखून अर्गान तुका सोम्यान जेजू. हांगासर सलच्या आराधना पासत. अर्गान तुका सोम्यान जेजू. खंडीत जावन सोम्या मुखांत जुजे वास ह्या पुण्यशेतांत विविध रितीचो अनुभव आमचे लागीं आसा. हे घडीभर मौनपणी आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. नवें वर्स सोम्यान आमकां फावो केला. हे दुळूस ह्या नव्या वर्साचे थोडे दीस आमी काबार केले. हे नवे वर्स बेसावांनी भरलेले वर्स, कृपेन भरलेले वर्स देवान परत आमकां फावो केला. ह्या खातीर अर्गां दिवया. सर्व संगतपणा खातीर अर्गां दिवया. मोगा खातीर अर्गां दिवया. उबी रावया. अर्गां दिवन सोम्याची स्तुती गावया. गिता मुखांतर आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Halio petia ani gavya git arsun gavya. Arsun gavya, 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 ami arsun gavya. Deva Bapa, arsun gavya, Jesu somya, arsun gavya, Pavitratmya, arsun gavya, Triyeka Deva, arsun gavya, Deva Bapa, arsun gavya, Jesu somya, arsun gavya, Pavitratmya, arsun gavya, Triyeka Deva, arsun gavya, Arsun gavya, arsun gavya, arsun gavya, ami arsun gavya, arsun gavya, arsun gavya, arsun gavya, ami arsun gavya. Jeev datara, arsun gavya, jeevit dilya, arsun gavya, kurpe vota, arsun gavya, sasnacha bapa, arsun gavya, जीव दातारा arsun gavya, जीवित दिल्या
वासनाच्या बापाक हसून गावया हसून गावया हसून गावया हसून गावया आम्ही हसून गावया हसून गावया हसून गावया हसून गावया आम्ही हसून गावया दैविक उजवाडा हसून गावया रायांच्या राया हसून गावया सताच्या अत्या हसून गावया सर्वोद्वेदारा हसून गावया दैविक उजवाडा हसून गावया रायांच्या राया हसून गावया सताच्या अत्या हसून गावया सर्वोद्वेदारा हसून गावया हसून गावया हसून गावया हसून गावया आम्ही हसून गावया हसून गावया हसून गावया हसून गावया आम्ही हसून गावया हल्लेलुया 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 अरे हल्लेलुया 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 अरे हल्लेलुया 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 अरे हल्लेलुया 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 देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता. सबाज जाणांक ह्या देवाचें उतर वाचता आसतना आयकत आसतना जायतें बरेंपण लाभलां. कित्याक त्या उतरांक सकत आसा. तर आज देव आमकां कितें संदेश दिता, कितें आमचे लागीं उलोवंक आशेता आमी आयकुया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाळट्या उदकाची झर. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाज्याच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलो, कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीं येव आनी पियेव. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता ताज्या काळजांतावन वाळट्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आपणाक सत मानतल्यांनी घेवच्यो आसलेल्या पवित्रत्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें. जेजू आजून महिमेवर जावंक नातलो देखून पवित्रत्मो दिवंक नातलो. देवाचें उतर हें. दायकन एक घडी बरोबर बसात. ह्या उतराचेर आमी नियाळ करया. कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीं येव आनी ताज्या काळजांतावन वाळट्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आमच्या घरा झाडां आसात, रूख आसात आनी थोडे भोवटी ते रूख बारी सोबीत दिसतात. पूण एकच वाऱ्याक ते सकयल पडटा आसतना त्या रुखांत आमी कितें पळयता? पोकोळ. आनी ते पोकोळ कशें जालें? लायतना आमी रूख पोकोळ लावनातले, पूण ते रूख ते झाडां कशीं पोकोळ जालीं? एक वाळय या कीड ती भितर वेता आनी सगळो रूख थंयसर पोकोळपणांत तो जियेता या रावयता. आनी अशें त्या रुखार कितलींय फळां आसूं दी, कितलींय फुलां आसूं दी, तो रूख धरणी पडटा. आमी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली व्यक्ती. नवें वर्स आमी सुरवात करता आसतना थंयसर आरोनाचे आशिर्वाद पयल्या वाचपांत भोव सोबीत रितीन आमी आयकलें. आनी देवाचे आशिर्वाद हर एक दीस आमकां मेळटात. आमी बेसांव मागतना, मागणी करता आसतना देवाच्या आशिर्वादान आमी भरता. मान्यो 10:10 वळ 22 म्हणटा, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद
ग्रेस्त काय हाडटा सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्त काय हाडटा तर आमी आशिर्वादान भरलेली व्यक्ती कित्याक जायते फावटी आमचे लागीं संतोष ना सबार फावटी आमी पळयता बेजाराय आसा निरासपण आसा कित्या खातीर जायत्यो कारण आसात पूण एक कारण सांगचें जाल्यार मोसोर म्हणली कीड जर आमच्या भितर रेगली जाल्यार तें भितरल्या भितर पोकळ करता कशें एक तो कितलोय व्हडलो रूख जावन दी एक ल्हानशी कीड एक वाळय पळया सगळो रूख तो नाश करता तर बेसांव आमचें तें वाळोवंक म्हज्या चिंतपा प्रमाणे मोसोर एक अडखळ जावन आसा मान्यो अध्याय 14 वळ 30 आमी वाचता समाधानान भरलेली मोत कुडीक जीव दिता पूण मोसोर हाडां विरयता पळया ती कडक उतरां आसात मोसोर हाडां विरयता पूण समाधान भरलेली मोत कुडीक जीव दिता त्या खातीर पयले उडास दवरया आमी तो मोसोर म्हणली कीड देवाचे बेसांव अनुभव करूंक आमकां अडखळ हाडटा दुसऱ्यान जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 वळ 16 आमी वाचता जंय मोसोर आनी अभिलाश आसा थंय अक्रम आनी अर्येक अन्वी करणी आसा दुसऱ्यान उडास दवरया खंयसर मोसोर आसा थंयसर वायट आसा त्या खातीर तो मोसोर बेसांवां आमची उणें करता तिसऱ्यान मोसोर बोगनाक बाधा काडटा आमचे इमोशन्स बाधा काडटा कितें जाता एका व्यक्ती वयर वयर येचो पळयत आसतना आमकां सोसूंक जायना जायते फावटी आनी थंयसर पळय आमची मोत वायट रितीन काम करता कशें एका व्यक्तीक सकयल घालचें म्हणून तेंच चिंतनांनी आमची मोत काम करता आनी बाधा काडटा आनी उपरांत कितें जाता मनशाचो आत्मविश्वास देंवता मोसोर आयले तक्षण कितें करता आमी तुलान करता ताका पळय देवान दिला म्हाका दिवना पूण जायते फावटी आमी देवाची आशिर्वादां विसरता कित्याक आमी जायते फावटी कितें करता आमचे लागीं नांच म्हूण चिंता पूण पळया देवान दिल्ली आशिर्वादां बेसांवां माथ्याच्या केंसातावन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत पळया हर एक संगती देवाची आशिर्वादां नायंगी आमी जेवल्ले जिरता जेवंक जाता न्हीद येता तर ही देवाची आशिर्वादां चलोवंक जाता आमकां काम करूंक जाता सकत आसा ही देवाची आशिर्वादां तर आनी एक आमी पळयता मोसर भलायकेक बाधा काडटा म्हणटात मानवशास्त्रीय सायकोलॉजिस्ट कित्याक जायते फावटी ती एक ल्हानशी कीड आमकां खूब हाड करता पळय तुमी धाकले पळोवयेत कितलेय जाणां जायती टॅलंट आसात पूण सबार फावटी ती खंयसर पड जळनात कित्याक ती कीड भितर आसा ताका गलत घरा बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळ 26 कितें म्हणटा एकामेकाचो मोसोर करचो पयस करा मोगाच्या बाबा भयणीनो देव आशिर्वाद दिता देवाचें बेसांव आमकां ग्रेस्त करता देवाचें बेसांव आमकां संतोश भरीत करता देवाचें बेसांव आमकां कुडपेन भरता तर आज ह्या नव्या वर्साक एक निर्धार आमी घेवया ह्या मोसराच्या जाळांतावन भायर येवंक प्रयत्न करया सुलाभ ना कश्ट आसात पंतावन आसा चॅलेंज आसात तर आमी पवित्र आत्म्याची सकत आमकां गरज आसा कित्याक पवित्र आत्मो आमकां खंडीत जावन आदार दिता पवित्र आत्मो आमचे थंय आसलेल्या वेळार त्या एका वाळट्या जरी बरी त्या आशिर्वादां आमचे थंय वाळटात तर पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावच्या पयलें तुमची जबाब जावन दी सोम्या तुज्या सक्तेन भर सोम्या तुज्या सक्तेन भर सदां तुका विश्वासी रावोंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन आनी मोनान तुजो मोग करूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर आमच्या बेसाचे कायदे पाळूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर
मोसरांतावन भायर येवंक आमकां कुमोक कर सोम्या तुज्या सक्तेन भर शगुनी बावरते जिणयेन हेरांक देख जावंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर कुटुंबाचे मागणे सदां करूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर बावरताची सारकी जानवाई जोडूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर पवित्र सभेंत जिवाळ आसूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर पवित्र सभेंत सेवेचे मुखेली जावंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर आमच्या फिरगजेंत आमचो वावर करूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर तुज्या मोगा खातीर जियोंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर बऱ्या जिणयेन भावार्थ परगट करूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर तुज्या बेसावांनी आमी जियोंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर एकामेका भोगसूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमी पाळूंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर त्याग सॅक्रिफायस करून एकामेका थंय बरें मोन दाखोवंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर आमचे थंय आसलेले वायट सांकलेतावन भायर येवंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर आमचे तावन आसलेले वायट सक्तेतावन भायर येवंक सोम्या तुज्या सक्तेन भर खंडी जावन पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया आमचे दोळे आमी दांपयात आमचे उसोवन दवरया पवित्र आत्म्या आमचेर देबून ये पवित्र आत्म्या तुजी सकत आमचेर वाळून दी पवित्र आत्म्या त्या सक्तेन आमचे ते कितेंय वायट सकत आसा वायट चिंतना आसात वायट करण्यो आसात ते नितळ करूंक कृपेन बर पवित्र आत्म्या सर्गीच्या रासाच्या कृपे जरी देवन ये वेगिस्त मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी सर्गीच्या रासाच्या कृपे जरी देवन ये वेगिस्त मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी सताच्या आत्म्या सदमागाशी कर नीतीच्या सूर्या उजवाड पाकर सताच्या आत्म्या सदमागाशी कर नीतीच्या सूर्या उजवाड पांकर सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी दैत्यूच्या आत्म्या बेमोजे दावडय भुजोमच्या आत्म्या कंत मोजी निवराय दैत्यूच्या आत्म्या बेमोजे दावडय भुजोमच्या आत्म्या कंत मोजी निवराय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगीस मोगा जरी हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी आमचेर देवून ये आमचे देवने भिवंकुऱ्या शिसाचेर तुजो पवित्र आत्मो ठेवतना सगळे शिस धैर्यान भरले तुजो मोग प्रगट करूंक ते कितेंच भियोंक नात सुम्या आमचेरी तूं देवून ये आमच्या कुटुंबाचेर तूं देवून ये आमच्या जिविताचेर तूं देवून ये आमच्या वावराचेर तूं देवून ये आमच्या शिकपाचेर तूं देवून ये सर्गींच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये बेगीनच तूं मोगास जरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवून ये बेगीसो मोगासरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवून ये बेगीसो मोगासरी वै सुम्याम तुझो मोग आम्ही अनुभव करता एक विशेष अनुभव तुझ्या मोगांत आटापून आसा तुझे थंय मात्र आसा शांती समाधान दया कृपा बेसावा आमच्या जिविताचे पयन पळयत आसतना तातूंत जायते बरेपण आसा सांगत आस उणेपणी आसा सुम्याम ह्या घडये आमचे उणेपण आमी वळखता आमी दिंबेर पडया सादी जाताल्या दिंबेर पडया सुम्याची कृपा आमी जोडया आमचे अस्कत काय आमी खंडी जावन सुटावे खुमसार जाल्या पण सबार पोवटी परत परत तिनच पातकां आमकां वचून घालतात मुखार वचूंक सोडनात सबार पोटी आमकां बरें करूंक मौन आसा पूण बरें करूंक येता आसतना जायना साध्य जायना कस मारतात मागणें करूंक आमकां खंडी जावन आशा आसा पूण मागणें करता आसतना परत थंयसर अडकळ्यो आसात एकामेकाच्या गरजां पावोवंक आमकां आशा आसा पूण गरजां पावतना परत आमी फाटीं सरता सुम्या कडचें बोक्सांनी आमी मागया आमचे थंय एडिक्शन्स आसा जावंक पुरो माध्यम या अमल पियोने या मादक द्रव्यां या लेखावरतें खाण ह्या लेखावरती आशा ह्या वायट संगतीतावन सांकळीतावन संपडल्या जाल्यार सुम्याचो आदार मागया सुम्या आमकां सोडय तुमची जबाब सुम्या आमकां सोडय सुम्या आमकां सोडय आमच्या अस्कत भावार्थांतलें सुम्या आमकां सोडय आमच्या स्वार्थांतलें सुम्या आमकां सोडय
फटकिऱ्या संसारी मोगांतले सोम्या आमकां सडय संसारी ग्रेस्तकायेच्या आबलेशांतले सोम्या आमकां सडय दुडू बदकाचे आशेंतले सोम्या आमकां सडय संसारी दिर्व्यांतले सोम्या आमकां सडय पोकोळ ओडपणांतले सोम्या आमकां सडय गर्व आंकारांतले सोम्या आमकां सडय संसारी कुशलायेंतले सोम्या आमकां सडय दुबाव आनी मानस्तापांतले सोम्या आमकां सडय लढाई झगड्यांतले सोम्या आमकां सडय अविश्वपण अविश्वासपण आनी अविधेयपणांतले सोम्या आमकां सोडय वायट सक्तेच्या जाळांतले सोम्या आमकां सोडय माध्यमाच्या बंदड्यांतले सोम्या आमकां सोडय सोदून तुका हायलो सोमिया तुझे हरी पावलो काळोखांत थकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळोखांत थकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो देखन बसात आमी नव्या वर्सा आसाव जायतीं योजना आमचे लागीं आसूंक पुरो जायती आशा आसा कितें करचें म्हणून आमकां कळीत ना उडास दर्या सुम्याची उतरां वो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना हांव तुज्या बोगलेक आसा हांव तुका सांगात दिता भिये नाका धैर्य घे म्हणून आमचो सोमी आमकां सदांच सांगात दिता आदार दिता थोडो वेळ आमचे दोळे आमी दंपया सोम्याक समर्पण करया पळया जे कोणी समर्पण करतात सोम्याक सोमी तांकां आशिर्वाद दिता बेसावांनी भरता कृपेन भरता जावंक पुरो ते कितलेय पातकी जावंक पुरो तांचें जिवीत तितलें बरें नातलें जावंक पुरो ह्या जावंक पुरो तांच्या जिवितांत अस्कत काय आसली जग्गेवाक पळया ताच्या जिवितांत केदळा तो देवाचो मोग अनुभव करता सगळें ताजें जिवीत तो बदलता मातेवाक पळया सुकागार वसूल करनासलो पूण देवाचो तो मोग केल्लो ताजें कितें आसा तें सोडता आनी सोम्याचो पाटलाव करता ह्या सांगस्नाची जिणी पळया केदळा ताजो देवाचो मोग ताणें अनुभव केलो गी तोय आशिर्वादीत जाता तर मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याक आमी समर्पण करया हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना म्हणटा सोमी तर त्या सोम्याचेर विश्वास दवरया पातयेनी दवरया आमचें जिवीत समर्पण करया आमचें कुटुंब सोम्याक समर्पण करया कुटुंबांत कितें उणेपण आसा जाल्यार ह्या घडये सोम्याक समर्पण करया पयशांची अडखळ आसा जावंक पुरो पिडा आसा जावंक पुरो या काळोख आसा जावंक पुरो कुटुंबांत समाधानच ना जावंक पुरो समस्या आसात सोम्याक आमी समर्पण करया आमच्या भुरग्यांक समर्पण करया परीक्षा आनी सुरू जाता तांच्या परीक्षा सोम्याक समर्पण करया फुडार युवजनाचो फुडार शिकाप तांचें खाजरी जिवीत ह्या बेस सोम्याक आमी समर्पण करया आमची योजना आसा ह्या वर्सा आशा आसा जावं पुरो घर बांदूंक
या इतर रितीची आशा आमचे थंय आसा थंय सोम्याक आमी समर्पण करया. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत आना तरी आना तू न्ही म्हाका. आमचे हे पुण्यशेत आमी सोम्याक समर्पण करया. सांजुजे वासाक समर्पिला आनी ह्या जाग्यार हांव जायत्यांक बरेपण लाभला. हांगासर आमच्या यात्रिकांक आमी सोम्याक समर्पण करया. विविध आशा दवरून विविध रितीन बेसांवां जोडूंक देवाचो मोग अनुभव करूंक हांगासर येतात. हे सरू यात्रिकांक आमी समर्पण करया. आज विशेष रितीन आज हांगासर आजार आसलेल्या सर्वांक ल्हान भुरग्यां थावन व्हड मलगड्या मुसोर सोम्याक समर्पण करया. आज आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी पिडेस्त आसा जावंक पुरो, कश्टांत आसात, देदेस्पर जाल्ले आसा जावंक पुरो, निराशेंत आसले आसा जावंक पुरो, या पावती संगातीन सोदचे आसा जावंक पुरो, आज भलायके खातीर मागचे आसा जावंक पुरो, ह्या आमच्या भावा भयणीक सोम्याक समर्पण करया. आमचे फिरगज कुटुंब सोम्याक समर्पण करया.
फिरगजेंत सेवा दिवचे ह्या जाग धार्मीक आसात तांच्या मारिफात साहित्य रितींनी आमकां देवाचो मोग मेळटा बेसावां मेळटात तांकां आमी समर्पण करया आमची योजना सोम्याक समर्पण करया आमचे ह्या वर्सा चुनाव जावंक आसा तो सोम्याक समर्पण करया आमची प्रकृती सोम्याक समर्पण करया देव प्रकृती मुखांतर आमचो मोग करता आमचो दिसपडतो ग्रास तो दिता आमची तालेंतां देणी सोम्याक समर्पण करया सोम्याच्या मोगा खातीर महिमे खातीर ती वापरूंक देव आशिर्वादीत करून दी म्हणून सोम्याक समर्पण करया ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ನೀ ಬಾ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ದುಃಖವ ನೀಗಲು ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ದುಃಖವ ನೀಗಲು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಾ ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಭಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಭಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಾ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ಬನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು दिव्य आमी पडया आमच्या गरजां खातीर तेसावां खातीर आमी मागया जें कितें तुमी भावार्थान मागतात तें तुमकां फावो जातलें मुळा सोम्यान खंडीत जावन आमच्या जिवितांत मागल्लें मेळ्ळां थोडे मेळोंक ना जावंक पुरो देवाची मांडवळ दुसरी आसतली त्या खातीर देवाची खुशी आमी जाणा जावया गरजां खातीर मागता आसतना हेरांच्या गरजां खातीर आमी मागया आमच्या शेज समाजाच्या गरजां खातीर मागया
आमच्या देशा खातीर मागया, आमच्या पाप साहेबा पासत मागया. जायती जबाबदारी आसा, पंत आव्हान आसा, ताची भलायकी तितली बरी ना. पाप साहेबा पासत आमी मागया. आमच्या गवळी बापा पासत मागया. आमच्या DSSची ती जबाबदारी ते घेतात. जायत्या रितींनी वावर करूंक देव तांकां आदार दिवनी, बरी भलायकी दिवनी म्हणून मागया. आमच्या याजाक धार्मीक पासत मागया. तांचे कुटुंब त्याग करण, दुसऱ्यांच्या कुटुंबा खातीर, फिरगजी खातीर सम्याचो तो मोग अनुभव करूंक वावर दिवन आसात. जावंक पुरो गांवांत, परगांवांत, त्या कश्टांच्या जाग्यार सम्याचो वावर सेवा मोग वांटून आसात. त्या याजाक धार्मीक पासून मागतना तांकां त्याग केल्ल्या तांच्या आवय बापाय पासून ह्या घडये मागया. कित्याक तांणी जर तर त्याग करनातले जाल्यार खंडीत जावन आज आमकां याजाक धार्मीक भाव भयणी मेळनातलीं. आमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना बेजारायेंत, निराशेंत बुडलेल्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासत मागता आसतना कुस्तुंच्या वाटेर आसच्या, आवय बापाय नासतना जियोंच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. मागा तुमी घेतल्यात. भावार्थान सुम्या कडेन मागया. जर ती देवाची कुशी खंडी जावन देव दितलो, जर आमी इल्लेशे राखजे पडत जाल्यार आमी मागणें करचें सोडचें नाका. मागण्यांत तिरासान सांबाळा. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. ह्या घडये विशेश आमी मागया. हांतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, मरणाच्या तणेर आसलेल्या पासत मागया. पयन करच्या पासत मागया. अवघडांत सांपडलेल्या पासत मागया. ह्या एका अपूर्वच्या आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवन सम्याक आमी अर्गां दिवया. मोगाळ जेजू, थोडो वेळ हांगसर तुजे वासाक समर्पिल्ल्या ह्या पुण्यशेताक येवन तुजो मोगाचो अनुभव, तुजी कृपा, तुजे बोगसाने, तुजी बेसावान जोडूंक तुवें फावो केलां. सम्या तुका आमी अर्गां दिता, ओगळाप दिता, स्तुती करता, तुका आमी वंदन करता. जेजू, आमकां आपड तुजें आशिर्वाद बेसांव आमकां दी. आमकांय आपड जेजू, तुजो दैवीक स्पर्श आमकां दी. आमकां गुण कर, समाधान दी, शांती दी, तृप्ती दी. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Love you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Arganto kasomia, arganto katania, Arganto ka, arganto ka,
सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. हे देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कसाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. सर्दिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संकोतलो हांव गायनानी. जियेच्या सर्दिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संकोतलो हांव गायनानी. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून आयज आमचे तुजे दैव मारून तुका वाचून तुका वर्णून गायता एका ताळ्यान. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दरिया सृष्टीचा रचणारा. ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दरिया सृष्टीचा रचणारा. ये कृपे सागोरा या गणमोगांची येवकांता शिको संसार मुळ्या शेतान तुझ्या वावरून फावो केलाय तुझ्या भुरग्यांक घालो आमचेर येसाव. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दरिया सृष्टीचा रचणारा. ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ये आनी पळया. कंडी जावन आज हांगासर ह्या पुणशेताक आमी साबार जण आयल्या आनी एक देवाचो मोग अनुभव करूंक हांगासर ह्या पुणशेताक पावल्या. आयची वाचपाक देवाचो मोग अनुभव करूंक आनी देवाचो तो सांगतपण अनुभव करूंक आमकां उलो दिता. आमचे लागीं जायते अस्कत काय आसात. येदोळस आमी ओडोल उणेपण वळखून घेतला. जरी आमचे लागीं आसलेल्या उणेपणा खातीर बोक्सांनी मागया. नितळ काळजान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आनी देवाचो मोग अनुभव करन आमी हांगा तावन पाटी वचया. पातकाची दुखदण सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मना चिंतून तोंडा उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान ओमजो अपराध ओमजो बोड अपराध त्या बसत भाग्यवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक पडजळीत मागणी आनी दुबळेकायेचे जिणे जियोन तुजे परजेक देखी बरीच जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गान दिता. आमी ताज्या पावलांनी सोलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. होच सुरवेतावन तुमी आयकल्लो संदेश. आमी कांय ना बरी जायनाये तो सैतानाच्या पक्षेक मेळ्ळलो. आपल्या भावाकच ताणें जिवशी मारलो. कित्या पासत ताणें भावाक जिवशी मारलो? ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितीवंत जाल्ली देखून. भावानो, संवसार तुमचो द्वेश करता म्हूण तुमी विचवीत पावनाकात. आमी मरणांतली भायर सण जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव. आमचो भावाचो आमी मोग करता जाल्यार हें आमकां कळटा. जो कोण मोग करिना तो आनीकी मरणाच्या पासांतच उरला. आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हर एकलो कुणीगारच सय. खंयच्याय कुणीगारांतय ससनीक जिवीत ना म्हूण आमी जाणात. तुमी जाणात क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो. हातूंत मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्यार आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय आसलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज दारून करीत जाल्यार ताचे सवें देवाचो मोग कसो आसात. भुरग्यांनो,
खाली उतरांनी वा जिबेनी आमी मोग करचो न्हय. बगार यथार्थपणी आनी करण्यांनी आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतलें. ह्याच वरवीं देवा हुजीर आमी समाधानान आसतल्याव. आमच्या अंतस्करणान आमचें गुन्यांव मांडल्यारी सर सांगती जाणा आसलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की व्हरतो म्हूण आमी समजूंक जाय. मोगाच्यानो आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें सरोंक शकतल्याव. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. श्लोक. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा करा. संतोषाची गितां गावून ए ताचे समोर. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. सर्वेस परस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक ताच्या इंडाच्यो शेळयो. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. वाकण स्तुतीये सवें ताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्यान अर्गां गितां सवें ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मान ताचें नांव हरसिया. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो. ताची कृपा युगायुगांतराक ताचें विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळटा. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. Alleluia, 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 Alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगण सोम्याक आराधन करा. आज संसारी एक प्रकाश पांगला. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सांजुवां पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. दुसऱ्या दिसा जेजून गलिलियाक वेचे म्हणून निश्चित केलें. तोळ ताका फिलीप मेळ्ळो. म्हज्या फाटल्यान ये म्हणालो जेजू ताका. आंद्रे बेतसायदाचो आनी पेद्रू आनी फिलिपी त्याच नगराचे. फिलिपाक नातानाएल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाशे विशयान बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नाजरेचो जेजू तो जुजेचो पूत. नातानाएलान जाप दिली, नाजरेचो थंय थावन कितें बरें येत. फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणास हरशीं येतल्या नातानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायलकार. हाचे थंय कसलेंच कापाट ना. नातानाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातानाएल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें देखून तूं सत मानताय. हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडलेले देंवलेले तुमी देखतेल्यात. देवाचें उतर हें.
वगळी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, एक कुड्डे भुरगें थंयसर फळां विकून आसलें रस्त्या देगेर. आनी थोडे थंयसर वाटसुरे एक आमसुराक येता आसतना थंयसर कितें आसलें तें फळां पुरा आदलोवन सकयल पडटात. आनी उपरांत उरले पुरा धांवतात मुखार, कित्याक तांकां थंयसर एकाडें वचूंक आसलें आनी ते धांवतात. पूण एकलो व्यक्ती फाटीं रावता. ते कितें पुरा पडुल्ले वस्तू पुरा सांगाता घालून त्या चेडवाक दिता, त्या भुरग्याक दिता आनी म्हणटा तुजें लुकसाण जाल्ल्याचे पयशे हांव दिता, सॉरी म्हणून तो मुखार वेता आसतना हें भुरगें ताका सवाल विचारता, आर यू जिजस? तूं जेजूगी? आनी हे सवाल आयकल्लो तो व्यक्तीक कितेंगी ताच्या भितर हे सवाल दोसता आनी ताका तोवळ समजता. एक ल्हानशी करणी हांवें त्या भुरग्याक केली आनी त्या भुरग्यान तो जेजूचो मोग ताणें अनुभव केलो. तर गॉड एक्सपिरियन्स म्हळ्यार आमी आयकता देवाचो अनुभव आमी कसो करचो. आमी थोडे फावटी मागणें कितलेंय केल्यार एक देवाचो तो अनुभव आमकां जायना. अनुभव आज जायच्या वांजेलान पळोवया आमी. थंयसर फिलीप आनी नातनायलाक जेजू नातनायला विशयान सांगता आसतना एक विशेष अनुभव ताका जाता. आनी थंयसर आमी पळयता एक शब्द तो जावन आसा कसलेंच कापाट ना. त्या खातीर आमी देवाचो मोग अनुभव करी जाय जाल्यार नितळ काळीज आमचे थंय आसूंक जाय. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ आतां आमी वाचता. नितळ मोनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आनी दुसऱ्यान हें नितळ काळीज खंय मेळटा? मागणें केल्ल्या मुखार आमकां मेळटा. किर्तनांत अध्याय 50 आनी 1 वाक्य 10 आमी वाचता. देवा कडेन नितळ काळीज दी म्हणून आमी मागता आसतना थंयसर किर्तनकार म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. पळया भोव अर्थ बरी थंयसर उतरां. ताका आमी मागया नितळ काळीज दी म्हणून आमी मागता आसतना देव आमकां फावो करता. दुसऱ्यान कशें आमी काळजाची नितळाय सांबाळची. मान्यो अध्याय 4 वळ 23 भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो जरी, फटकिरे उलोवणे तुजे तावन पयस कर. सो नितळ उलोवण्या मुखार या बरे उलोवण्या मुखार काळीज नितळ दवरयेत. आनी तिसऱ्यान कशें आमचें काळीज नितळ दवरयेत? सुटावें कुमसार. जाकोबाचो पत्र अध्याय 4 वळ 8 देवाक तुमी लागीं सरा, तुमचे अंतस्कर्ण नितळ करा. पळया सुटावे कुमसारा मुखार नितळ काळीज आमी दवरयेत. आनी अखेरीक कशें देवाचें उतर आमकां नितळ जावंक कुमो करता गे म्हणून पळोवया. किर्तन 119 वळ 9 तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशें सांबाळीत ते एक क्वेश्चन मार्क आसा आनी ताका जाप तुज्या उतरांक पाळो दिवन. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां तो देवाचो अनुभव जायचे जाल्यार एक गॉड एक्सपिरियन्स आमकां जायचे जाल्यार नितळ काळीज जाय. आनी नितळ काळीज आमी मागण्या मुखार मेळटा. आमी बऱ्या उलोवण्या मुखार बऱ्या चिंतपा मुखार आमचें काळीज नितळ दवरयेत. आनी सुटावे कुमसार जावच्या मुखार आनी देवाचें उतर वाचच्या मुखार तो देवाचो मोग आमकां अनुभव करूंक जाता. तर नातनायल आनी जायते जण जायते सांत भक्त तांणी देवाचो मोग अनुभव केलो. तर आमी हांगासर आयल्या सांत जुजेवासाचे जिवीत आमकां कळीत आसा. जुजेवासाचे जिविताच्या त्या मेटांतल्यान आमी चलता आसतना तो देवाचो मोग आमी अनुभव करया आनी एकामेका तो मोग वांटया. आनी खंडीत जावन तो व्हडलो आमकांय एक गॉड एक्सपिरियन्स देवाचो अनुभव आमच्या जिवितान जातलो. आनी तो संतोष एक वर्तो संतोष जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाचो अनुभव जावचो एक विशेष संतोष तो आमच्या जिवितांत देव फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया.
सोम्या व्हरते देणे म्हाका संवसारिया खयणा जावं एक खरें बलिदान हाती जिणे उजें खयणा भेटोवंक कशें उदार काळी बापा तुजें विस्तार दर्या सारकें उदार काळी बापा तुजें विस्तार दर्या सारकें. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. ह्याच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमचीं काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाचा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत पडजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भोगता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. तूं सर्गी तुका जय जय. तूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत
पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुट परगटुया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही सांभाळता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमकां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो जोर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भगेन जुजे तिचो पती भगेन धर्मदोत भगेन जुजे वाज आनी सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससंच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्यान शिकयलेले मागणे सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज उमकाय, तुझी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मनशां तशी आमची पातकां मागस आनी आमकां ताळण्याकडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान एकटेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होसू जेजू क्रिस्त सदांच ताज्या मोगाचो अनुभव तो आमकां दिता. आमी ताजो मोग एकामेकांत वांटूंक उलो दिता. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळ्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हणजे म्हाका फावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या मासा तुझ्या
सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता जे तुझ्या इजिप्तांतल्यान प्रीतीन सोडयले परकी लोकांक आमकां तुवें रगत वारयले आरण्यांती भोग मारतना तुका आयकलें अमृत सारकें जेवण तुजें तांकां मेसवारें तूं दर्या वस्तू सोमिना तुझ्या मासा प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपुण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजो देवासाच्या पडजळीत शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बागया. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारू. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार. देखून बसात. मुखार भाव भयणीनो, या पवित्र तळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक या पुनुशेचो रेक्चर मनादीक बाप आशिशी रेबेलोच्या नांवान उपकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर विरादे सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप आश्विन कार्डोजा प्रस्तुत मंगळूरू DSSचे IC व्यायामाचे डिरेक्टर ते जावन आसात. हांगासर येवन हे आराधन भक्ती पोवन चलोवन व्हरूंक विनंती केल्ल्या वेळार भोव खुशेन उपवन आनी आयचें भक्ती पोवन तांणी चलोवन व्हेलां. आमकां सर्वांक परिचीत हाच्या पयलीं हांगासर येवन तांणी भक्ती पोवन चलोवन व्हेलां. मोगाळ ह्या जाग बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर देवा जेजू सवें सांगात पोवन दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मारी फात्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. सर भक्तिकां आनी पुनशेताच्या डिरेक्टर मनादी आशिशी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावांक सर्व बरें आमी मागता. देव बरें करूं. कुमसराक संगत पोवन आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोयंताचे याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दिपक बाप तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कंदारांचे मुखेलपण घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका सांगात जिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियन, ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. सांजुजे वास
देखून बशया मुखाच्यानो सांजूचे वाज बापाचेर बरवसून बरोवची हे सर्व ते सवा इरादे सांजूचे वाज बाप देवा लागीं मागोवन दिता म्हणल्यार त्या बरवशान ताच्या पांयांतळी ह्या नव्याना वेळी आमी समर्पिता. मुखाच्यानो बरेपण मेळिल्लो उपकार आटयल्ले अशे आसात. बरी भलायकी लाभल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. घरचें काम धरिल्लें बऱ्यान संपोवंक आदार जुजेवाजा लागीं मागलो लाभल्या खातीर अर्गां. बरी सैरीक लाभल्या खातीर अर्गां. भुरग्याच्या देण्या खातीर हांगासर येवन मागलें जुजेवाजा बापा मुखांत फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता. आपायांत हांवन राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां. मागलो उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां पटयल्यात. कुटुंबान शांती समाधान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां. कुंभाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. सेमिस्टर परिक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. ते सवा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर सबार वडिलांनी सबार भुरग्यां खातीर मागला. बरी भलायकी वडांक मेळच्या खातीर 5 जाणांनी. स्टाफ सिलेक्शन फॉर गव्हर्मेंट जॉब इंटरव्यू बऱ्या तरान जावच्याक. आंगाराची एलर्जी गूण जावंक. भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन बरे अंक काडच्या खातीर. गव्हर्मेंट जॉब ह्याच वर्सा भितर मेळच्या खातीर. बरी सैरीक मेळच्या खातीर 7 जाणांनी मागला. बरें काम मेळच्याक 8 जाणांनी. घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक. दोळ्यांक दिश्ट मेळच्या खातीर. आवय बापायक आनी कुटुंबांच्या सर्वसंद्या बरी भलायकी. भायल्या गांवांत वेचें भाग फावो जावच्याक. बरी सैरीक येवन ह्याच वर्सा भितर खाजार जावन फुडार बरो जावच्या खातीर मागला. 3 कुटुंबांच्या आनी कुटुंबांच्या संद्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर. एकल्याची किडनीची पिडा गूण जावंक मागला. एकल्याची उस्मोडीची पिडा गूण जावंक. 5 सेमिस्टर परिक्षेन बरे अंक काडून पास जावच्या खातीर मागला. घरची आर्थीक परिस्थिती सुदारण जावन शांती समाधान राज करच्या खातीर. रीण दिल्लें फाटीं मेळच्याक. तशेंच रीण काडिल्लें फारीक करूंक तांक मेळच्याक. एका तरणाटे चलयेन देवाचेर पातयेणी दवरून आयताराचे मिसाक वेच्याक घरची मागतात. 5 वर्साच्या भुरग्याक कितलें वखद केल्यार कोंकली गूण जायना. ताची कोंकली गूण जावच्या खातीर मागला. काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक घरची मागतात. दोनी पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक. बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक. दोगांक नर्सिंगान डिस्टिंक्शन मेळोवंक मागतात. कुटुंबांत हातीन घेतिल्लें काम पंता पावोवंक. भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 5 जोड्यांनी मागला. कातीचे पिडेतान गूण जावच्याक. दुबईंत बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळोवंक. लिव्हराच्या समस्येतान गूण जावच्याक. स्टार्टअप कंपनी चालू केल्ली बऱ्या तरान अभिवृद्धी जावंक आनी यार मेळोवंक. एकलो बऱ्या तरान कॅनडा पावोवंक आनी थंयसर बरें काम मेळोवन फुडार बांदूंक. 10व्या क्लासीन शिकच्या एकल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक. जाग्या खातीर कुटुंबाच्या आनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक. अल्सर आनी गॅस्ट्रीक गूण जावंक. पोटांत उब जाल्ली दूख एकल्याची ती बऱ्यान गूण जावंक. सर्विज्ञान वरांतलें राखून व्हरूंक. डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्या खातीर. BP आनी शुगर गूण जावंक. थायरॉयड गूण जावच्या खातीर. CA परिक्षा बरयल्ल्याक बरी रिजल्ट येवंक. मागण्यांक चड महत्व दिवंक. घुमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक. पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गांठी दूख गूण जावंक. आमाल पियोणे पयसावन घरांत शांती समाधान राज करच्याक 3 कुटुंबांच्यांनी मागला. मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फडाफड रावंक. पोटांत दूख आनी मोशनाचे समस्ये सारके जावंक. आर्थरायटीस ब्लड प्रेशर आनी हार्ट प्रॉब्लम गूण जावंक. तकली गुवळ गूण जावच्या खातीर. आस्पत्रेंत आसच्या एकल्याची भलायकी सारकी बरी जावन रिपोर्ट सारको नॉर्मल येवन गूण जावच्याक. नव्या घराचें येवजण सुफळ जावच्याक. विजा आनी इमिग्रेशन बेगीनच जावच्याक. भायल्या गांवचें पैण बऱ्यान जावंक.
दुबयांत चलून आसचें बिझनेस बऱ्यान मुखारसून वचूंक एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक फिनलँडाचें गव्हर्मेंट प्रोसिजर वेगळी जावन कामाक जॉयन जावंक फावो जावच्याक शुगरा वरवीं ऑपरेशन जाल्लो पांयांचो गाय गूण जावन बरी भलायकी ताका मेळोवंक दोळ्याची खरोज उणी जावंक कॅन्सर पिडेक वखद करतल्याक बरी भलायकी मेळोवंक खाटीर न्हिदून आसच्या दोगांक बरी भलायकी मेळोवन तांच्या साद्या जिवितांत तांणी फाटीं येवच्याक HIV कॅन्सर पिडेस्तांक ताची पिडा सोंसून व्हरूंक धैर्य मेळोवंक ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी सांगाताच आमच्या वैयक्तीक खासगी तेसावां खातीर जुजवाज बापा लागीं आमी मागया ह्या पुणतळार येवन जायत्या संगती खातीर जायत्या बरेपणा खातीर भुरग्यांक बरेपण व्हडांक सवकासाय समाधान कुटुंबांत घरांत संतोश समाधान कुटुंबांच्या सांद्या मदें एकवट माया मोग आनी तांच्या हातीन धरिल्ल्या वावरांत जैत ह्या सर्वां खातीर मागता आसतना ह्या पुणतळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदारसूंच्या जेवणाक कुमक करच्या हांगासर जावच्या कामांक सांगातपण दिवच्या हर एका शुक्रारांनी हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन तशें मिसाचें बलिदान आनी ह्या भक्तीपण चलोवन व्हरच्या सर पाद्र्याबांक आनी विविध रितींनी कुमक दिवच्या सर याजकांक आनी बरें मन दाखोवच्या सर भक्तिकांक जुजेवाज बाप देवा तावन तांचे सर्व काळजाचे अत्रेक सुफळ करून दी आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेपण मेळोवन दी म्हणलें चिंताप घेवया दिंबी घालया हात वयर घाल एकामेका खातीर मागया बरेपण ताकाय मेळोवन दी म्हज्या खुशीन आशिल्ल्याक मेळोवन दी आनी निमाणें तोच बरो देव जुजेवाजा मुखांतर म्हाकाय फावो करून दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेवरले समितीचे सांगता स्वयं तू सदैव आनी सदैव वाटच्या कुशीचे इंजेजो बगीन मेरेदा स्वयं माँ बाप यांगा तेरे इंतकार आता आनी आमच्या मरणाच्या काळाला आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या सता आनी सदा सरसदा आमेन नोवेनांची विशेषता दिंबयेर पडोवन मागल्लें जुजेवाजान जोडला तर आमी दिंबयेर पडोवन मागता तर आमचें कितें आशा आसा ती आमकां मेळटा म्हणल्या विश्वासांत ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया सांजुजे वासचिलो दिन सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र चिम्या सांतिसिमा त्रिंदादी आकाश देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापूच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळी कायाची जिणी जियो सुकृत जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दोगदोनी संपडलेल्यांच्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मोरये बायाच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकात वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या कालिंडा धाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरची हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटचले देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटचले देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटचले नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय सर्गीतान देवाची बेसांव आमकां वाडीत आसाय
तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्तुची मेलफांग तेच वाटे आमी चलच्या तुजे तां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवा स्वपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकां वंशाक तूं सुटसुटीत जालोय अंतकरांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयल्या जशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करूं आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या आपाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तुज्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या लाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्टतल्यांत पळोव आनी तांचे सेवे लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सभारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आसरकाराचा देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजे मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या आमच्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर ही घडी भर मावून परी आमच्यो गरजो ते सवा सांजुजे वास बापा मारिफात सर्गींच्या बापाक उबारया सर आमची मागणी ते सवा सांगाता घालन सांगाता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचूं आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासां जावन आमकां राखून व्हर बोवार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मरी मायेच्या गोपांत रावूं आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी भयणा उपरांत जे सांगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियोचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सुम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कस्तांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिनी आनी मोडनान जायती अजापा करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार एक घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसार नातलेल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताजी महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो आमेन सांजुजे वाज सर्गींच्या राज्यांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आमेन आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो आमेन सांजुजे वाज बाबा
सर्गीच्या वाटे चलोशी रातात सांडून आधार लाभोय जोडून करपा ती आमकां वरपा माया मोगान सोलून मागून कृपा चांगलं सेवा स्वापा ओगडा पाणी मांडुका कृपा मागून नी बाबा विघ्नान सांडी नाका सुसेवा स्वापा देवास बापा बसो तेने दिकार भगीवन कुसचे कृपेनिवर आमच्या देवा आमच्या अंतस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.